नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तांबडी भाजी। भाजयेची हांवें मुळां काढून घेतल्या। देठ तरणे आसा ताका लागून हांवें देठ दवरल्या, फक्त मुळांच काढून घेतल्या। पळयात भाजी सामकी तरणी आसा। ही भाजी हांवें बरी उदकान धुवन घेतल्या। भाजी आतां आमी शिनून घेवया। भाजी हांवें अशी शिनून घेतली। पळयात भाजी अशी बारीक शिनून घेवपाक जाय। भाजी आमी शिजत घालुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। 1 कांदो हांवें बारीक शिनून घेतला। कांदो मातसो तळसून घेवया। 2 हरवे मिरसांगो घालता। मिरसांगो मातशे तळसून घेवया। 1 चमचो तोरची डाळ। ही डाळ हांवें 1 वर पयलीं उदकान भिजत घालून दवरलेली। डाळ मातशी 1 मिनिट भर तेलार तळसून घेवया। शिनून घेतल्या ती भाजी घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। भाजी एकदा बरी ढवळून घेवया। थोडे उदक घालता। 2 चमचे उदक घालता। ढवळून घेवया। तेल घालिनासतना भाजी करपाची आसा जाल्यार अशें सगळे घालून तातूंत थोडेशे उदक घालून शिजत दवरपाक जाय। झाकण घालून मिडियम गॅसाचेर भाजी शिजोवन घेवया। भाजी शिजता आसतना ढवळून घेवपाक जाय। भाजयेतली डाळ बरी शिजपाक जाय। पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। भाजी शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें ढवळून घेतिल्ली। डाळ हातूंतली बरी शिजल्या। थोडी सोय घालता। सोय घालून ढवळून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मोठी केल्या। भाजयेन थोडेशे उदक आसा ते सुकोवन घेवपाक जाय। तातूंत हांव थोडीशी साखर घालता। अर्दो चमचो साखर। तुमकां साखर घालपाची ना जाल्यार स्किप केल्यार जाता। ढवळून घेवया। पळयात भाजयेतले सगळे उदक सुकले। गॅस हांव बंद करता। तांबडी भाजी सादी सोपी, करपाक खूप वेळ लागना, रोकडी जाता, पूण खावपाक खूप रुचीक लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।